नमस्कार. पोया प्राईम खबरो. नितेश राणेक अटक जातकच राणेच्या लोकांनी मुंबई फोडल्यो गोयच्यो बसी आणि गोवा सदन. जामीन मेळटा म्हणसर गुंडगिरी. नितेशाक सोडचो म्हणून दिल्ली सावन पासून दबाव. नितेश नारायण राणेन धारगळे एंट्री फी नाक्यार आणि मुंबय घाल्ल्या धुडगुसाचो गोंयकारांनी केलो खर निषेध. मंत्र्यांनी दिली शिटकावणी. तेजपालाच्या केशीत पुलिसांचे शोमा चौधरीक समन्स. मुख्यमंत्री म्हणतात तेजपाला आड 1.5 महिन्यात आरोपपत्र. तेजपालाचो कस्टडीत फेना खातीर अर्ज कोर्टान भायर आयलो. कम्युनिदादींचेर नदर दवरूंक सरकार नेमतलो खासा अधिकारी. फोंडेच्या हॉस्पिटलांतले 416 पोस्ट केले रद्द. पीडब्ल्यूडीतले 1400 कंत्राटी कामगारांक तात्पुरते कर्मचाऱ्यांचो दर्जो. आणि वास्को स्पोर्ट्स क्लबाची 4थी गोवा रिव्हर मॅरेथॉन सर्त आयतारा. देश विदेशांतल्यान 1,500 सर्ताक जातले वांटेकार. खबर विस्तारान. महाराष्ट्राचो उद्योग मंत्री नारायण राणेचो धाकलो पूत नितेश राणेन धारगळे एंट्री फीचर घाल्ल्या धुडगूस प्रकरणात नारायण राणेन आपल्याक फोन करून पुताक सोडूंक सांगिल्ले. पूण आपणे ताका कोर्टात वचून जामीन घेवपाक लायलो अशें परिकार म्हणटा. सध्या नितेश राणे आनी हेर तिगांक जामिनाचेर सोडल्या. नितेश राणेक अटक केल्या म्हणून राणेच्या लोकांनी मंगळारा राती बोरिवली गोंयच्यो बसी फोडल्यो आनी गोवा सदनात धुडगूस घालो. Did Narayan Rane call you in the week? Huh? Narayan Rane called you? He called me. So what? No, what he said, releasing. No, he requested Zara Baga. There's nothing big. But have you spoken to Chief Minister of Maharashtra regarding that? No, I'm telling you the truth. I told you so bluntly that yes, Narayan Rane did speak to me, but that does not change the situation because he was already arrested before that. We had taken all precautionary. In fact, I went to the extent of telling him that government, you move to the court for bail, but you pull out your people who are trying to make rada here. धारगळे एंट्री फी नाक्यार धुडगूस प्रकरणात 7 लाखांचे लुकसाण जाला अशें मुख्यमंत्री परिकार म्हणटा. CCTV कॅप्चर केला ते सगळे? I don't know. But I don't think CCTV, maybe, एखादो CCTV, but normal तो CCTV जाय असता पळय. It focuses on the number. त्यामुळे तरी असण्याची गॅरंटी ना. But there are enough evidences. म्हणजे कितलो लॉस झाला? I think about 6-7 lakhs. नितेश राणे आनी हेर तिगांक जामीन मेळ्ळा, मात तांकां फुडले 3 दीस पेडण्यां पुलीस स्टेशनार चौकशेक हाजेरी लावची पडटली. इतले मजगतीं राणेच्या लोकांनी मंगळारा राती मुंबय बरोच धुडगूस घालो. बोरिवली गोंयच्यो 10 बसी फोडल्यो. ते उपरांत जुहू वचून गोवा सदनात धुडगूस घालो. थंयच्यो लायटी आनी हारशे फोडले. बुधवाराक कदंबाय फोडपाचो तांचो बेत आशिल्लो. मंगळारा सांजे धारकळे हो प्रकार घडिल्लो. एंट्री फी मागली म्हूण 25 ते 30 जाणांनी मेळून एंट्री फी मागपी टोल नाक्यावेले 3 कर्मचाऱ्यांक बरोच मार घाल्लो. गुंडगिरी करप्यां मदीं महाराष्ट्राचो मंत्री नारायण राणेचो पूत नितेश राणे आशिल्लो. इतले मजगतीं सगळो धुडगूस घालून सरकाराचे मालमत्तेची नासधूस करून कर्मचाऱ्यांक मारबडय करूनय नितेश राणे आनी ताचे गुंडांक जामीन मेळ्ळो म्हूण सध्या भाजपाचे वावुरप्यां मदीं चर्चा चल्ल्या. ते शिवाय गोंयच्यो बसी मुंबय फोडल्यो आनी गोवा सदन फोडले ताचे कितें असोय प्रस्न सध्या उप्रासला. हाचेर गोंय सरकार आतां कितें करतलो ताचेर सगळ्यांची नजर आसा. मजगतीं धुडगूस घालपी उरिल्ल्या 5 आरोपींक बुधवारा सांजे जामिनाचेर सोडले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. महाराष्ट्राचो उद्योग मंत्री नारायण राणेच्या पुतान धारगळी एंट्री फी नाक्यार मंगळारा केल्ल्या गुंडगिरीचो गोंयकारांनी खर उतरांनी निषेध केला. महाराष्ट्रातली गुंडगिरी गोंयांत चलची ना अशी शिटकावणी सभापती राजेंद्र आर्लेकरान दिली. कायदो मोडटले सुटचे नात म्हूण पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान स्पश्ट केले. ढवळीकार म्हणटा एंट्री फी नाको तोडफोडीन सरकाराक 15 लाखांचो फटको बसला. काल जें कितें घडलें ताचें केवळ नांव गुंडागिरीच असलें आनी म्हणून ही गुंडागिरी आपापल्या मतदारसंघान आपापल्या गांवांत करतात तशीच तांकां दिसपाक लागल्या की आमी गोंयांनी वचून करूं शकता काय कितें. तांकां खबर ना की गोंयांतलें राज्य हें कायद्याचें राज्य आसा म्हणून. नितेश राणे किंवा तो निलेश राणे हांचे समर्थक म्हणून तेवटेंतल्यान
महाराष्ट्रांतल्यान हांगासर मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागले. प्रसंग जर आमने सामने जर दोन्ही समर्थक उबे रावले थंयसर जाल्यार हातगाईचेर वचपाचो, मारामारी जावपाची हें जावपाक जायना म्हणून हांव काल मुद्दम थंय गेलो. अशा पद्दतीची गुंडागिरी, दादागिरी ही तेवटेन चल्ली आसत, पण गोंयान हाच्या फुडें चलची ना. नारायण राणेचे भुरगे हे एक प्रतिश्ठीत राजकारणी मनीस, तरी आसतना तांच्या हातून अशी चूक जावप हें समाजाक घातक आसा. कारण राजकारणात जेन्ना मनीस आसता तेन्ना अशा गोष्टी पासून प्रत्येक राजकारणान पयस आसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता खुद्द नारायण राणेन ह्या विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला आनी त्या प्रमाणे ताचेर एक्शनूय घेतिल्ली आसा. थंय नुकसान भरपाई जवळ जवळ 10-15 लाखांची जाल्ली आसा. ती कितें करपाचो हाही प्रश्न आसा. ताजी शहानिशा बेगिनात बेगीन जातली. आमच्यो गोंयच्यो बशी तेन्ना महाराष्ट्रांत वतात त्यो कितें तरी तोडल्यो पडल्यो. गोवा भवन जे मुंबय आसा हेजेरूय कितें थोडीशी कितें तर हांवें वाचलां, हांवें पळोवना वाचलां म्हणटकूच थंय तरी कितें जालें. सो ह्या तरेचो जो माहोल किंवा समाजान विघ्न हाडपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता ह्या लोकांनी करचे न्हू. इतकेच हांव तेंचे कडेन मागन, हे कोण भायले लोक आसा पळय येवन करता तेंचे कडेन विनंती आसा की तेंच्यांनी हें करचें न्ही. आनी जर अशें जर केलें जाल्यार गोवा सरकार म्हणून मातूय फाटीं फुडें पळयनासतना तेंचेर जे कायद्यान जो हो करपाक जाय तेंचेर बडी मारपाक जाय ती बडी सरकार म्हणून आमी मारतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.